खणी उपरांत बेकायदेशीर व्यवहाराची लागण पर्यटन मळाक, लहान हॉटेल धंद्यांनी केला खर आरोप, पर्यटन मळावेल्या ऑनलायन बुकिंगाकूय तांचो विरोध। खेळा खात्यांतल्या हंगामी कर्मचाऱ्यांक बेगीन करचे कायम, ना जाल्यार मंत्रीपदाचो राजीनामो दिवन देंवतलो रस्त्यार, खेळा मंत्री बाबू आजगांवकाराची मुख्यमंत्र्याक शिटकावणी। मोगोच्या शिवांक भिवन ईडीसी सोडूंक ना, सुभाष शिरोडकरांचें स्पश्टीकरण, मात ढवळीकर भावांक सुभाषान मातशे खरपिल्यात। मांडवी वेल्या तिसऱ्या पुलाचे उक्तावण जावं येता ह्या सप्तकाच्या शेवटाक, 2 दिसां भितर पुलाचें काम जाता पुराय, मात प्रधानमंत्री येतलो काय ना हें अजून थारो ना। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। बेकायदेशीर प्रकरणांनी गोंयच्या खणींचेर माती पडली। आता ही बेकायदेशीर व्यवहाराची लागण गोंयच्या पर्यटन मळाक लागल्या। मध्यम आणि ल्हान हॉटेलवाल्यांचे संघटनेन हो आरोप केला। ऑनलायन पर्यटन गोंयांक कांयच फायद्याचें ना, हे सगळे भानगडीत गोंयांक बरेच येणावळीचेर उदक सोडचें पडटा अशें संघटना म्हणटा। Let's say 10 room hotel, 10 room hotel in the gated community, and again there will be about 30 villas in the gated community, and this 30 villas is sold to non-Goan or Goan, but mostly non-Goan, these 30 villas. There is a clause when he sold these villas to you, is clause, if you wish to add to my inventory, what is my inventory is? My inventory is 20 room hotel, under the provision that I can add you to my inventory. So my hotel is no more 20 rooms, my hotel become 30 rooms. Today they are adding just 5 rooms, 20 room plus Mr. Sharma's 5 room key to me for 3 months. But with the permission of this 5 room, he is adding another 50 rooms to the inventory, which government is not getting penny, which tour operators are not looking their license, what is his capacity, what license he has. As long as different operators get enough buck to make, that is done. Plus the foreign tour operators are coming in Goa and meeting these people directly. 4 villas are attached together and you name it with your own name, Sun and Sand, whatever, and that is another hotel without a tourism registration. There is nobody who is checking this over the years. I will call it today and I will stand by with my statement. Like a illegal mining, there is a illegal tourism going on. Huge illegal tourism going on, huge, and where government is not putting any interest in it. And that is how these multinationals who have come and built residential buildings under the shelter of the residential clause are running this as a hotels. There are 2 rooms, each unit has 2 rooms, so there are 80 rooms. Out of those 40, he has kept 20 for himself. And he is operating them and he is paying to the panchayat only for 20. But the entire project is run under that name. So who is losing it? The government is losing it one side. If I have a guest house next to it, I am losing it because he can afford to bring down his price. He takes a trade license under the 70 of the Panchayat Raj Act and he does not go to the tourism department. Today the online portals are dictating terms to the hotel industry. They're taking an X amount from the end user because today your mobile has become your office, your business, everything. And at the end of it, with the commission structures that they have been charging, eventually that is not being passed to the hotelier. For just an example, if a room is sold for X amount, commissions as high as 30-35% are being taken by the online portals, and sometimes the end user where the guest would be staying, the hotelier, doesn't even make a fraction of the amount. As a result, it is affecting the total ecosystem, because unless the money doesn't come into the hotel, it doesn't get back to the economy. एका फाटल्यान एक सत्ताधारी आमदारूच सरकाराच्या विरोधात उलोवंक लागल्या। खेळा खात्याच्या वेळकाडू धोरणाक लागून रस्त्यार येवपाची शिटकावणी खेळा मंत्री बाबू आजगांवकारान दिल्या। खात्यान हंगामी पदार आशिल्ल्या 285 कर्मचाऱ्यांक 8 दिसां भितर सेवेत कायम करचे, नाजाल्यार आपूण मंत्रीपदाचो राजीनामो दितलो अशें बाबून म्हटलां। अर्थात ही शिटकावणी ताणें मुख्यमंत्र्याक दिल्या। एसएससीचे भुरगे हरशीं 5 वर्सां जाल्या उपरांत फिक्स करतात।
आनी तांकां रेगुलर तुगे स्कील बी तांकां वाडून तांकां गव्हर्मेंट पेमेंट जाता. पण आज कमीत कमी 8-9 वर्सां जालीं जे SSG 285 जे भुरगे आहात अजून पासून फिक्स जायना. पण 8 दिसां भितर ह्या भुरगे त्या SSG भितर रेगुलर जावपाक जाय आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता अजून पासून सांगला ताका की आमची बेगींतल्यान बेगीन ऑर्डर काडची म्हणून. ना जाल्यार ह्या भुरग्यां बरोबर हांवूय रस्त्यार पावतलो. ताका दिसता हांवें रिजायन जावं रिजायनूय जातलो कोणा चीफ मिनिस्टर दिसता जाल्यार. ना त्या भुरग्यांक रेगुलायज करचें. तूं गव्हर्मेंट अरे गव्हर्मेंट हा म्हाज्या हातान ना न्ही तेज्या हातान हा तें चीफ मिनिस्टरच्या हातान. म्हणून ताका रिक्वेस्ट केला की ते जावचे भुरगे. A video journalist Yash Manpara from Porvorim. शिरोडेचे पोटवेंचणुकेक मगो पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकार धोपराक भाशींक बांदून तयार रावला. भाजपा पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीनूच हे प्रकरण निभोवपाक जाय. राजीनामो दिल्ल्या सुभाष शिरोडकराक आस्त लागून उरल्या. पोटवेंचणूक जाहीर जावची आसा पूण त्या आदींच EDC अध्यक्षपदाचो सुभाष शिरोडकरान राजीनामो दिला. आदलो काँग्रेस आमदार सुभाष शिरोडकर सांगता मगो पक्षाध्यक्षाक समजावपाक भाजपा फुडारी कमी पडल्यात म्हण आपण EDC सोडूंक ना. EDC सोडल्या ती फकत येता ते पोटवेंचणुकेचे तयारी खातीर. कारण EDCत गेलो जर 2 ते 3 दीस तर वचचे पडटा आठवड्यांतल्यान आनी ते बसचे पडटा दिसभर आनी म्हणून हांवें तातूंतल्यान राजीनामो दिवन भायर सरिल्लो आसा. आनी कितें पॉलिटिकल ताच्या नंतर मागीर एक पत्रकाचे आयले अरे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट घेतला ते काम करता ही गाडी घेवन भोंवता ती गाडी घेवन भोंवता ते आनी नाका बंधन नाका अशें म्हणून हांवें सांग बिंदासपणान कारण बिंदासपणान मनसोखपण म्हाका इलेक्शनाक वचपाक जाय आनी जिखपाक जाय आनी जिखतलो. मगो पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकार शिरोड्याक घुसला. ते खातीर शिरोडकार मातसो अस्वस्थ जालाच पूण हे प्रकरण भाजपा फुडारी सोडयतले अशी ताका आस्तय दिसता. MGP तुमचे हें आसतनाचो आपूण कॉन्टेस्ट करता म्हणून दीपक हाजे संबंधी आमचे पक्षाचे म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे श्रेष्ठी जे आसात माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा नंतर नितीन गडकरी साहेब हे सगळ्यांनी गोंयचे आमचे पदाधिकारी जे आसात विनय तेंडुलकर किंवा बाकीचे पदाधिकारी जे आसात आनी सगळ्यांनी मिळून त्याचे निर्णय घेवपाक जाय. कोयलेशन त्या संबंधी हे सगळें कोयलेशन धर्म म्हणटात सो हे सगळें लक्षांत घेवन तांणी तेजे निर्णय घेवपाक जाय. तुमचें कितें आसा तशें कांयच ना. म्हजें आसा नाय बी खूब पूण तें म्हाका उलोवपाचें ना त्या संबंधी. भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान शिरोडेची उदकाची समस्या अजून सोडूंक ना. अशें आसतना ताचो भाव दीपक ढवळीकार शिरोड्या उदका टाकयो कित्याक वाडटा अशें म्हणून शिरोडकारान एका फातरान 2 शेवणी मारल्यात. शिरोड्याक उदकाचो प्रॉब्लेम चड आसा अशें म्हणटात आनी ताजे खातीर इवन दीपक ढवळीकर हांगा टाकी सुरू वाटल्यो. हय प्रॉब्लेम कोणें सोडोवपाचें फाटले 5-10 वर्सां ताजेर हांव आनी भाश्य करूं वचना. सुज्ञा आसा सांगणी न लगे की उदकाचे प्रॉब्लेम फोंड्या तालुक्यांत म्हण किंवा गोंयच्या विंगड भागात जें आसा तें सॉल्व कोणी करपाचें कोणा कडेन PWD खातें आसा त्या संबंदी म्हाका विशेश हें करपाची गरज. सुदीन ढवळीकर प्रयत्न करता पूण अजून तितलें ताका यश येवं ना. आतां उदका टाकी दिली म्हणटा पयलीं टाकयेक उदक कोणें घालपाचें टाकी दिल्या पूण टाकयेक उदक. शिरोड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. काँग्रेसीन ट्रॅफिक सेंटिनलाक विरोध करपाक सुरवात केल्ली. आता सत्तारूढ भाजपाचे आमदारय गोवा पुलिसांचे हे येवजणेक विरोध करपाक लागल्या. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान ट्रॅफिक सेंटिनलाची स्कीम बेगोबेग फाटी घेवची अशें उपसभापती मायकल लोबोन मागला. त्या सुवातींचेर पायाभूत सुविधा उपलब्ध नासतना ट्रॅफिक सेंटिनलाचो प्रयोग चालीक लावचो न्हय असो युक्तिवाद मायकल लोबो करता. स्पीड लिमीट सांगपी तकटे दिसनात अशा सुवातींचेर वाहन चालकांक वेगान गाडी चलयल्ल्याच्या गुन्यांवा खाला तालाव दितात अशें मायकलाचें म्हणणें. तो एक वर्स जाल्यार तो गोंयच्या रोडांचेर पावंक ना. मुख्यमंत्र्याक खबर ना की गोंयचे रस्ते जे आहा तेका कितले खड्डे पडला पळय ते कितले तेका पॉट होल्स आहा कितले स्पीड ब्रेकर जे आहा तेंकां पेंटींग ना स्पीड ब्रेकराचे सायनेजी जे आहा त्यो पडलेल्यो आहा कोणाकूच खबर ना कितें आहा पळय दिस ट्रॅफिक सेंटिनल स्कीम नीड्स टू बी विथड्रॉन. पयले तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया तेदूच तालाव दिवपाक चालू आसले तो बोर्ड जो आहा 40 स्पीड लिमीट तो दिसत ना आनी थिंगासोर फुडें पुलीस स्टॉप जाल्या आनी सांगता आमी रिकॉर्ड केला तुमकां तुमची स्पीड मोर दॅन 40 आहा. लोकांक कशें कळप ते 40 स्पीड लिमीट म्हणून. दीस स्कीम इज ओन्ली ब्रिंगींग बॅड नेम फॉर दीस गव्हर्मेंट.
लोक सगळे चाळवल्ले आहा इन्फ्रास्ट्रक्चरूच जाग्यार ना आनी तुमी ट्रॅफिक सेंटिनल स्कीम हाडलेली आहा आय एम गोइंग टू मीट द चीफ मिनिस्टर टुडे इफ ही इज कमिंग फॉर द PAC मीटिंग मिनिट द मीटिंग इज ओवर आय विल स्पीक अबाउट दिस प्रॉब्लम गोवा 365 ह्या विशयाचेर रणमाले ही खाशेली चर्चात्मक कार्यावळ घेतिल्ली तातूंत ट्रॅफिक सेंटिनलाच्या आदारान रस्त्यावेले खंयचे गुन्हे नोंदयतात आनी रस्त्याचे मुळावे सुविधांकडेन ट्रॅफिक सेंटिनलाचो कसो संबंध येना ते DYSP ट्रॅफिक धर्मेश आंगलेन बरे तरेन समजावन सांगलें पळयात. हे फोटोग्राफ्स कसले कसले धाडटा आनी कसले कसले वॉयलेशना बद्दल हे फोटोग्राफ्स आसता. एक गोईंग इनटू अ नो एंट्री, सेकंड पार्किंग ऑन अ फुटपाथ ऑर अ झेब्रा क्रॉसिंग, ट्रिपल रायडिंग, इम्प्रॉपर नंबर प्लेट, विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट हेल्मेट, यूजिंग व्हेकल विथ टिंटेड ग्लास. आता हे तुम्ही जर तर ऑफेन्स पळयत, दिस हॅज गॉट नथिंग टू डू विथ जनरल, इट इज अबाउट बेसिक ड्रायव्हिंग स्किल्स ऑफ अ पर्सन. त्या भायर आनी एक 3 आसा, रेड लायट जंपिंग, डेंजरस ड्रायव्हिंग आनी युजींग मोबायल वायल ड्रायव्हिंग. हे 3 तरेचे व्हिडिओय आमी एंटरटेन करता. रस्त्याचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तो पयलीं इम्प्रूव करपाक जाय. सी रस्ते फुटले न्ही म्हणजे सारखे ना जाल्यारूय एक्सिडंट जाता, मान्य तुका? मान्य. ओके. आनी रस्ते जर तर सारखे केले जाल्यारूय एक्सिडंट जाता, हेंय मान्य तुका? स्पीड चड वाडटा बरोबर वाडटा आनी ताका लागून एक्सिडंट जाता. सो आतां म्हाका सांग, रस्तो बरो आसप आनी वायट आसप दोनी कडेन जर तर एक्सिडंट जाता, आमी कितें फॉलो करचें पडलें? वी हॅव टू फॉलो आवर सेफ्टी ऑर नॉट? ट्रॅफिक सेंटिनल येवजण त्रासाची म्हणत तिका विरोध करचे आदीं आमदारांनी हे येवजणेचो बारकायेन अभ्यास करपाची गरज आसा अशें दिसून येता. ट्रॅफिक सेंटिनलाचो विशय खोलायेन जाणा जावन घेवपा खातीर ह्या न्यूज बुलेटिना उपरांत पळयात ह्या विशयावेली भासाभास आनी खाशेली कार्यावळ. कळंगूटच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकर. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. ट्रकांक GPS बसोवपाक एका वर्साची सूट दिवची. गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायान मुख्यमंत्र्या कडेन मागला. हे विशीं पयलीं नेम करचे, नाजाल्यार ट्रक धनियांची गरज नासतना ही सतावणूक जातली. नेमा उपरांत GPS बसोवपाक ट्रक धनी तयार आसात अशें मंत्र्यान मुखार सांगलें. GPSान तुका ट्रॅक जातकच तूं येतकच रेंव खंयच्यान काडली, चिरो खंयच्यान काडलो, चिरो काडलो तर परमिशन खंय आहा, तो परमिशन घेवपाक पयशे दिवपाक फारीक आहा, फारीक करपाक तयार आहा, पूण ताची ती कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेटर दिना. आमी मागला की 1 वर्सा खातीर रिलॅक्सेशन करचें GPSाचेर. नव्या वर्साचो अर्थसंकल्प शियाळ्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर मांडटलो. 3 दिसांचें हें अधिवेशन 29 तारखेक सुरू जावन 31 तारखेक सोंपतलें. पयले दिसा राज्यपाल मृदुला सिन्हा विधानसभेत अभिभाशण दितल्यो. दुसरे दिसा मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प मांडटलो. मुख्यमंत्र्यान सोमारा अधिकाऱ्याच्या सांगातान सचिवालयात बसका घेवन हो निर्णय घेतला. CM is presenting budget on 30th January. no on the next day I think he will present 30th. I feel that duration can be, should have been more, at least for 5 days, but since Chief Minister is of ill health, they have curtailed it again. I feel the July session should be minimum of 21 days, working days. So it will be like 30 days session. पणजेच्या मांडवी वयल्या 3ऱ्या पुलाचें उक्तावण ह्या सप्तकाच्या शेवटाक जावं येता. पूण उक्तावणाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येतलो काय ना हाची शाश्वती ना. गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचो उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकर सांगता. पुलाचें काम 2 दिसां भितर पुराय जातलें. हेच काम 12 जानेवारीक पुराय जातलें अशें ह्या नादी ताणें सांगिल्लें. म्हाका दिसता सरकाराचो इंट्रस्ट आसा की ह्या आठवड्यांक जाताल ह्या आठवड्यांक ऑर अर्ली नेक्स्ट वीक हो पूल लोकां खातीर गोंयकारां खातीर उक्तो करचो. बट आय एम नॉट प्रायवी टू दॅट इन्फॉर्मेशन, पूण डेफिनेटली CM is speaking to the central ministers. The PM is likely to come or PM? I have no idea. Our video journalist Yash Vanpara from the Secretariat in Porvorim. जुवारी न्हंयतल्या नियोजीत उदका खेळा प्रकल्पाक भारत मुक्ती मोर्चाच्या गोंय फांट्यान विरोध केला. गोंयच्या दर्यादेगांचेर मोटर बोटी वा हेर तरांचे खेळा उपक्रम चलतात ते धर्तेर बांबोळीच्या ग्रँड हयात हॉटेलांत
जुवारी न्हंयत उदकांतलो खेळा प्रकल्प चलोवपाचें थारायलां. गोंयच्या नुस्तेकारांची आदीच अवतिकाय जाल्या. तातूंत उदकांतल्या खेळासारखे उपक्रम न्हंयत येवंक लागल्यात. ह्या निमतान जातल्यो कार्यावळी नुस्तें वेवसायिकांक त्रासाच्यो थारतल्यो अशी भिरांत भारत मुक्ती मोर्चाचे गोंय फांट्याचे अध्यक्ष मॅगी सिल्वेरान उक्तायल्या. पळयात ती कितें म्हणटा ती. Bharat Mukti Morcha Goa unit calls for complete overhauling of the Department of Fisheries, successfully respond to the enormous challenges faced by fishing community in Goa in this 21st century. Currently, State Fisheries Department is in terrible mess as evident from the way fishing communities has been put under pressure and harassment on the Zuari River coast. Corporate-driven water sports that has been carried out from Hotel Grand Hyatt in Bambolim by Bombay-based corporate Aquasail in Zuari River is another disastrous activity from the fishing point of view. Bharat Mukti Morcha calls for immediate cancellation of all the permissions granted for water sports activities in Zuari and all other rivers of Goa, as speed boats like jet ski are disrupting fishing activities by cutting off fishing nets and oil spills in water. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फातराडे दर्यावेळेवेल्यान वार्का आनी करमणे पंचायती मदीं झूज पेटलां. वार्केचो सरपंच रोनाल्ड फर्नांडीस म्हणटा, हो वाठार आमचे पंचायतींत येता. पूण करमणे पंचायत ह्या वाठारांतली येणावळ भायल्या भायर लाट्टा. वार्केचो सरपंच रोनाल्ड म्हणटा, सध्या करमणे पंचायतीन फाताड्डे दर्यावेळ आपल्या वाठारांत येता असो दावो केला. तशेंच ह्या वाठारांतल्या कांय कुटुंबांची नांवां बेकायदेशीरपणान करमणेच्या मतदार यादीत घाल्या. त्या एरिया सगळो रेव्हेन्यू आम घेताय, जरी तर ते कितें रेव्हेन्यू घेताय ते इलिगली घेताय आसतले. 1 and 14 124 बार नंबर 1 124 बार 2 125 बार 1 हेजे टोटल दाखयता. हे फजरी न्हू, हे हुंय रेकॉर्डां काड जाल्यार मेळटले. हे हितून दाखयता ती बीच आनी मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. वास्को जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातांत एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें. दुचाकी ट्रकापोंदा गेल्ल्यान चालक दिलीप डोंगरेकार आगताक सोंपलो जाल्यार ताचे फाटल्यान बशिल्लो वाटावलो. हो अपघात सोमारा सांजवेळार सेंट अँड्रू जंक्शनाचेर जालो. डिओ बायक घेवन दिलीप डोंगरेकार आनी प्रसाद कंटक वताले. सेंट अँड्रू जंक्शना कडेन पावतकच तांचो तोल गेलो. ह्या वेळार कंटक उजवे वाटेन पडलो जाल्यार चलोवपी डोंगरेकार ट्रकाच्या रोदापोंदा आयलो. अपघात जाल्या उपरांत ट्रक ड्रायव्हर पळून गेलो. अपघाताची बातमी कळटकच वास्को पुलिसांनी बेगोबेग थळार धांव मारत घडणुकेचो पंचनामो केलो. ट्रक आयलो आनी डाकून म्हाका फाटल्यान धक्को मारलो. तो पडलो दिसता. दोगूय वांगडा आसले तुमी? तूं फाटल्यान बसलेलो? हांव चलयतालो आनी तो फाटल्यान बसलेलो? तितून रायडर आनी पिलियन रायडर आशिल्ले आनी लगेच एक ट्रक वतालो, टिप्पर ट्रक वतालो. तो कंपाऊंड वॉल आसा रस्त्याच्या देगेक पडटा. तो सायडींतल्यान ताका म्हाका दिसता घसरलो आनी पिलियन रायडर फाटल्यान पडलो तो घसरून आनी फाटल्या टायरा पोंदा आयलो आनी ताजेर वयल्यान गाडी चडून शिरतलो. फक्त ऑन द स्पॉट तो गेल्लो आसा. हांगासर पोर्ट लागीं आसा, सगळें लागीं आसा. इतले हेवी ट्रान्सपोर्ट हांगासरल्यान वयता सिटींतल्यान. बायकारांक आनी लोक जे चलता रस्त्यार तांकां खूब डेंजर गोश्टी. अशे जायते जाण ट्रका पोंदा मेला पूण हेजेर कांयच एक्शन जावना आज पर्यंत. हे कोण कोण आहा ते फक्त घरान सेंटिनल तालाव धाडटात. हांगासर इतलें कंजेशन जाता ट्रॅफिकाक लागून, हेजेर कोण एक्शन घेयना. पुलिसूय आपली ड्युटी करता पूण खंय ना खंय कोण तरी चुकतात. इवन मोटरसायकलिस्ट आसा, इतले रेसींग करतात ते सगळे जबाबदार आहा हेजेर. सो हांव मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन हेजे ट्रक्स येता तेंचेर कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय. स्पीड गव्हर्नर बसयल्यार ते म्हणटा तेंचे ट्रक गाडयो धांवनात म्हणटा, जाल्यार करतले कितें काय म्हणटा. इवन सिटी बसीस आसा ते रेसींग लायतात. स्पेशली द बिर्ला बसीस, न्यू वाडे बसीस, दे कम इन सच अ नेग्लिजन्स मॅनर. दे समथींग शूड बी डन. हांव मागता आमचो डायरेक्टर आसा अभय नायक, तेजे कडेन मागता तेणी कितें तरी हेजेर सोल्युशन घेवचें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले.
मडगांव रेल्वे स्थानका वयल्या टुरिस्ट टॅक्सींक काळ्या आनी हळडुव्या टॅक्सींचे परवाने मेळ्ळ्यात। गरजे भायर ताचे श्रेय थळावो काँग्रेसीचो आमदार दिगंबर कामत घेता। भाजपाच्या मडगांव मंडलान आरोप केला। मंडल म्हणटा या परवान्या खातीर भाजपानूच यत्न केल्ले। मडगावच्या रेल्वे स्टेशनाकडले 34 टॅक्सी चालकांक हालींच जाल्ले एके कार्यावळीत सुदीन ढवळीकाराचे हस्तुकी काळे आनी हळडुवे टॅक्सी परवाने दिल्ले। भाजपा फुडारी शर्मद रायतुरकार सांगता ते प्रमाण विधानसभा अधिवेशनात आवाज काडले उपरांत तांकां परवाने दिले अशें ह्या सुवाळ्यात दिगंबर कामतीन सांगिल्लें। खरेपणी थळाव्या भाजपा मंडळान आवाज काडिल्ल्यान हे परवाने मेळ्ळे अशें ताची रजाव। कोणे दुसऱ्यान केल्ल्या कामाचे श्रेय घेवपाची इल्ली सुद्धा इच्छा भारतीय जनता पार्टीक अजिबात ना। सांगन इतलेंच दिसता की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या वेळार हे प्रपोजल आयल्या उपरांत कलेक्टर, PWD, म्युनिसिपालिटी, RTA हांणी सगळ्यांनी जॉईंट इन्स्पेक्शन केल्या नंतर कलेक्टरान एक आदेश काढलो की फक्त 13 जाणांक टेम्पररी परमिटां तुमी दिवची। जेन्ना प्रत्यक्ष थंय 43 जाण आपलें पोट भरताले, फक्त 13 जाणांक दिवन काय अर्थ उरचो ना। आमी त्या परस सरकाराक हे परत आमी प्रपोजल धाडुया की हातूंतल्यान कितें तरी वाट काडात। जरी कलेक्टरान फक्त 13 जाणांक दिया म्हणिल्लें तरी हे परत सरकाराक धाडुया। सरकाराक धाडल्या नंतर माननीय PWD मिनिस्टर आणि तशेंच आमचे माननीय मुखेलमंत्री श्री मनोहर पर्रीकार हांणी काल चंदनान सांगिल्लें त्या प्रमाणे खरेंच तांणी एअरपोर्टाचेर जी रोटेशन पद्दतीचेर तांणी ज्या प्रकारे करपाचो एक निर्णय घेतिल्लो तशा प्रकारची सेम मॉडेल तांणी हांगा मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर इम्प्लिमेंट करपाचें थारायलें। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत। म्हापशेच्या फामाद बोडगेश्वराचे जात्रेक आयतारच्यान सुरवात जाल्या। 8 दीस हो उत्सव चलतलो। जात्रे निमतान बोडगेश्वराच्या वाठारांत व्हडली फेरी भरल्या। लायटीचे सजावटीक लागून रातचे वेळार देवूळ भोव आकर्षक दिसता। बोडगेश्वराचे जात्रे निमतान म्हापशे शाराकच उत्सवाचे स्वरूप आयला। भावीक व्हडा भक्तिभावनेन आरती महाप्रसादाचो लाव घेतात। दिसपट्टे हजारांनी भावीक जात्रेक हजेरी लायतात। अंदू बोडगेश्वराची जात्रा प्लास्टीक मुक्त करपाची मोख देवस्थान समितीन दवरल्या। नगरपालिकेन हे मोहिमेक तेंको दिला। जात्रेंत 70,000 कागदाच्यो पोतयो वाडटले। बोडगेश्वराक आज तिसरो आमचो उत्सव चालू आहा। पयले दिसा शुक्रारा दिसा 2 मुर्ती स्थापना जाली, कणकेश्वर आनी खापरेश्वर। प्लस आमचो देवस्थांपाचे उद्यापान जालें, बायचें उद्यापान जालें। आमच्या अध्यक्षाच्या हाती खाली बाय आनंद भाईकार, तशेंच भोवशेक गोंयचो लोक आमच्या म्हापशेच्या लोकांनी दर्शन घेतलें। काल आमचो महाप्रसाद देवाचो वाडदिवस 26वो आनी आयज आमचो जत्रेचो 84व्या वर्साचो दीस। म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकर। भारतीय राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटनेचो गोंय फांटो मुख्यमंत्र्याच्या दुयेसा वयल्यान सामको बेजारला। संघटना म्हणटा गोंयच्या विद्यार्थ्यांचे साबार प्रश्न आसात पूण ते जाग्यार पडनात, कारण गोंयच्या शिक्षण खात्याक सध्या नांवा पुरतोच मंत्री आसा। हे खातें खुद्द मुख्यमंत्र्या कडेच आसा। The entrance exams जे असतात they were supposed to be held in June, but suddenly a notice comes out in December and the exams are preponed in January. Since the road is blocked of Anmod, these ST-SC buses of Karnataka have been stopped and that is why the people from Mollem, Kolem, Satpal, Sakodem or the entire Dharbandoda area, they have no idea of how to go by transport. The revaluation fees, which is 550, we are being demanding to lower the revaluation fees, but there is no one to listen to. There is no hope for the student because no one is trying to listen to them. VC is not listening, governor is not listening, council chairman who should be the voice of the student, तो सुद्धा स्टुडंट्साचे ऐकून घेना। रस्त्या कुशीक बेकायदेशीरपणान वाहनां पार्क करप्यांचेर खर कारवाय करपाचें सांकवाळ पंचायतीन थारायलां। MES कॉलेज वाठारांत पळयता थंय रस्त्याचेर ट्रक, जीपी आनी हेर वाहनां शेगीत पार्क केल्लीं आसतात। येरादारीक ताचो खूब त्रास जाता। पंचायतीन पळोवणी करून ते खातीर खाशेली बसका घेतली। सरपंच गिरीश पिल्लय
पंच नंदिनी देसाय आणि गोविंद लमाणी हांणी पंचायत सचिवा सांगातान ह्या बेशिस्त पार्किंगाची सोमारा पळवणी केली. थळाव्या लोकांचो ह्या बेकायदेशीर पार्किंगाक आक्षेप आसा. हे विशीं कारवाय करपा खातीर पंचायतीन पुलीस, येरादारी खातें आणि थळाव्या आमदाराक 7 दिसांची मुजत दिल्या. इल्लिगल जे पार्किंग करून दवरलेल्या ट्रेलर्स लायिल्ल्या आणि ट्रक्स लायल्या आणि जिपां लायिल्ल्या आणि इतले रातचे पयले अरावंड समथींग 8:30 8:30 9 जाले हिंगा फूल जाल्ले आसा आनी लोक हिंगा पिवपाक बसता बाटल्यो घेवन आनी बाटल्यो उडयतात हिंगा सगळे फूल कचरो करून मॅस करून दवरल्या. पळोवपाक गेल्यार लोक कितें चिंतता हिंगा लोकांक एक म्हणणें कितें सगळे आमी लोक कोण विचारपाक येयले कितें म्हणटा कितें पंचायतीक आमी दिता पेमेंट करता. एक लोकांच्या मनान कितें येयल्लें कितें आमी पंचायत पयशे खाता आनी सगळे गाडी पार्किंग करपाक दवरलेल्या. ताका लागून आमकां भरपूर कंप्लेंट येयला. आमी हिंगा आतां येयल्ले आसा ते पळोवपाक गेल्यार फुल्ली इल्लिगल पार्किंग रातचो म्हळ्यार फूल गाडी आसता, फूल कचरो केल्ल्या. ताका लागून आनी वयल्यान आतां पळोवन आमी सगळे शॉपांनी वयतले तेजेर हिंगा बिझनस करता विदावट एनी ट्रेड लायसन्स काय ना तेंचे कडेन. आनी हांकां कितले लेटर धाडल्या सगळे करता काय आमकां ₹1 पंचायती रेंट बॅक ना, नो ट्रेड लायसन्स नथींग. दे आर डुईंग इल्लिगल बिझनस ओवर हियर. सो ते करपा लागून आमी चॅक हांवें तांकां आतां नोटीस धाडटलो आनी 7 दिसा टायमींग दितलो. नाजाल्यार आमी आरटीओक लेटर करपा वेरना PX लेटर करपाचें आनी आमच्या MLAक लेटर करतलो कितें इल्लिगल जे चलता बंद जावपाक जाय. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आणि इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.